प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज आमी क्रिस्ताच्या भोव पवित्र कुडी आनी रोगताची दोबाजीक परब समोरमतां. पूण एक प्रश्न उपजता, जेजून आपली कूड आनी रोगत आमकां खावंक आनी पिवंक कशें दिवंक शकता? ताची कुडीचें मांस आमी कशें खावंक शकता, रोगत पिवंक शकता? सो हो प्रश्न जालो भावार्थाचो. हो दुसरे भाशेन आमी प्रश्न केलो जाल्यार, कित्याक म्हणून जेजून देवान आपल्याची कूड आनी रोगत आमकां खावंक आनी पिवंक दिली? असो एक तरणाटो मनीस एक सोबीत फूल, रोज, गुलाबाचें फूल घेवन गांवाच्या भायर एका जाग्यार ताणें तें व्हरून दवरलें आनी मायाच्या 10 तारखेर ते कशे भाशेन तो फूल दवरतालो तें तेका विचारलें जाल्यार सादेपणान तो उतर दितलो आसलो, हांव अशें घेता, फूल विकत घेता आनी तें व्हरोन तें जमनीर थंय दवरचें आसा थंय दवरता, तें सादें उतर तो दितलो आसलो. पूण कित्याक तो तें फूल व्हरोन ते भायर, गांवाच्या भायर व्हरून जमनीर दवरता? तो प्रश्न विचारलो जाल्यार आमकां समजून येतलें कित्याक तो तें करता. आनी तो तें फूल कित्याक व्हरतालो तेका विचारले उपरांत तो म्हणपालो, आपूण तें फूल म्हज्या शामायच्या ऑन द बॅरियल ग्रावंड, शिमतेरीन शामायक पुरले ते जाग्यार हांव तें फूल घालतां. मायाच्या 10 तारखेक ती मरण पावली. तिणें म्हाका, म्हजो माय पायन म्हाका सोडून भायर उडयलो, पूण तिणें म्हाका घरदार दिलें, मायेचो मोग दिलो आनी म्हाका व्हडलो केलो. हेच भाशेन आमी प्रश्न केलो जाल्यार जेजून कित्याक हो संस्कार घडोवन हाडलो कुडी रोगताचो? जेजू आपलीच कूड उंड्या रुपान आमकां सेवंक दिता, खावंक दिता. आनी आमी जेन्ना इगोर्जेक मिसाक येता तेन्ना एके भाशेन आमी स्वर्गान भितर सोदता. हो जागो जावन आसा स्वर्ग. सगळे आमी आमचे दूख त्रास विसरून हांगा येता देवाक मेळोवंक. कुमुन्यांव घेवच्या वेळार तेचे पयलीं आमी तयारी करता जेजूची कूड सेवंक, आमकां देवाची बेसांव मेळोवंक, देवाच्या जिविता भाशेन आमचें जिवीत जावंक आमी भावार्थान मिसान वांटो घेता. आनी तर हो जेजू आमची बूक तान सुरवातीच्या उतरान म्हटल्या बरोबर जिन्सा भाशेन बूक आनी तान आमकां लागता. कुडीची, भावनाची, आत्म्याची. जायतो गिरेस्त लोक आसा, खावपाक, जेवपाक, न्हेसपाक जायतें आसा, पूण कुशाल ना, शांती ना घरान. आत्मीक जिवितान गरीब. आनी दुसरे वाटेन आनी जायतीं गरीब आसात, खावंक जेवंक ना, न्हेसोंक ना. आनी दुसरीं आसात, सगळें आसा संवसारांत जायतें मोजो मारपाक, पूण तरी कुशाल नात. गोयींग टू डिप्रेशन, वखदां घेवन दुसरी नाका जाली आपलें जिवीत इबाडटात. तो ह्यो सगळ्यो तान बूक पयस करूंक जेजू आपल्याची कूड आनी रोगत
आमकां खावंक आनी सेवंक दिता. सो म्हटल्या बरोबर आमकां सदांच्या जिवितांत खावंक आमकां पावंक जाय, जेवण जाय, आनी तें मेळना जाल्यार आमचें दुसऱ्यान कसलें काम करूंक जायना. दुसरी भूक म्हणजे जिविताचो आमकां अर्थ ना. कित्याक आमकां ह्या संवसारांत रोसल्यान कसलो फायदो ह्या संवसारांत रावन. जेजू फक्त न्हय आमची आत्म्याची भावनेची कुडीची भूक तान भागयली, पूण आमकां सासणीक जिवीत भासयलां. तर कुडीचे दूख त्रास, कुडीची भूक आमकां कशी कोणी भागयता. Padre Pedro Arupe, or Superior General of Society of Jesus, President of Sophia University in Japan, President असलो व्हडलो युनिवर्सिटीचो, सकाळचे शाळेंत काम जाल्या उपरांत सांजचो आपसल्यो कार्य करतालो. गरिबांक लोकांक बेड दितालो, दुयेंत आसलो मनशांक तो त्रातार करतालो. तो दोतोर आसलो, फिजिशियन. तर अशें जेन्ना नागासाकी आनी हिरोशिमा बॉम्ब घायलो तेन्ना जायतो लोक, भुरगीं आनी जायते त्रास तांणी सोंसले. भाजून मेलीं तीं. त्या बॉम्बाच्या नापाम बॉम्ब घातलेलो, ते बॉम्बान शेकड्यांनी लोकांक मारून उडयले. आनी ती अशी गलींत क्रिस्तांव आसलीं. सांजचो फादर पेद्रू आरोपी लोकांक बेड दिवंक वयतालो. आनी थंय एक क्रिस्तांव फामील, एक 12 वर्सांचें चेडूं भुरगें, ताची सगळे कूड लासलोली, वयली बाग लासलोली. आनी ती तिच्या शेजाऱ्यांक सांगता, फादराक आपय, म्हाका जेजूक घेवंक जाय, म्हज्यान हें सोंसूंक जायना. जेजू म्हाका बरो करतलो, म्हजे त्रास वळवळे पयस करतलो. आनी फादर पेद्रू आरोपे त्या दिसा टायम घेवन तिका बेड दिता, जेजूक दिता. ती जेजूची कूड सेवता आनी सांजचे रात्री सुमाराक ती मरण पावता, पूण शांतीन मरण पावता. हे भाशेन जेजू आमकां आमच्या संवसारी जिविताचे दूख त्रास पयस करता. पूण जिन्सा भाशेन भूक आनी तान लागतात. जे लोकांक ताचे बरोबर ओरोण्यांत आसले, डेजर्ट प्रवास, दे वर वॉकिंग विथ हिम इन द डेजर्ट, तांकां तो खावपाक जेवण दिता, उंडो दिता. दुसरी आसली कोडकारां, कोडकारांक तो कुडीचें पेकोवणें दिता. दुसरी पातकी मारी मागदलेन, तिका तो बोगसण्याचो उंडो दिता. दुसरी एक सुरी बायल, जाकोबाच्या बांयच्या कांटार ती बसून आसली. थंय जेजू तिका मेळटा, ती जेजू लागीं जिविताची उदक मागता आनी जेजू तिका सांगात दिता. आनीक एक पातकीन जेजू तिका बोगसणें दिता. आनी हे बोगसणें आनी जेजूची हो पवित्र आत्मा आमकां खंय मेळटा? आमकां आतां मिसाच्या वेळार मेळटली. जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवतल्या आनी आमकां आमची पातकां जेजू बक्षितलो आनी आमकां जी बेसांव जाय ती दितलो. सो ह्या खातीर जेजून आपले हो जेजून सोरो आपलें रगत केलें आनी कूड उंडो कूड केली.
वो हें जेजूचें रगत कित्याक आमी पियेता, कित्याक सेवता? कित्याक जेजूचें रगत पियेल्या उपरांत जेजू आमकां आमची पातकांतलो बक्षिता. ताच्या खुर्सार ताणें आपलें रगत वारयलें आनी त्या वरवीं आमकां पातकांतलीं सोडयलीं, देखून आमी जेजूची रगत सेवता. अशेंच एक पास्टर मार्टीन लुथर एका तोरणाटो तो मोर्नाच्या तोरणेर आसलो. तो तेका विचारता, तूं आतां देवा लागीं वचपाचो आसा, कितें घेवन वयतलो देवा तांय? जें कितें हांवें सगळें बरें केलां ह्या संवसारांत तें हांव देवाक दितलो. आरे तूं पातकी मनीस, पातकांत तूं बुडोन आसा आनी कितें देवाक बरें दितलो? तो म्हणटा, हांव म्हजें निर्मळ काळीज देवाक अर्पितलो आनी देवाक म्हणटलो म्हाका बोगोस आनी म्हाका स्विकार. सो हे भाशेन देवान आमकां ताच्या पुता वरवीं सासणीक जिवीत भासायलां. आमी मनशां सुरवाती पासून घेरां करून, झगडीं करून, एकामेकाक मारून, संपत्तीचो नाश करून आजून चालू आसा. सद्या वॉर्स आर गोईंग ऑन. इरान, इराक, इज्रायल, रशिया आनी ती घेरां आतां चलतात ती सगळ्या संवसाराक दूख त्रास करतात. सो ह्या घेरांतले पयस रावंक जेजू आमकां संदी दिता. मिसान वांटो घेवंक, एकामेका खातीर मागूंक, बोगसणें मागूंक. आनी जेजू आमची ती ही मागणी आयकता. आनी आमी जेन्ना आमी जेजूक सेवता, जेजूची कूड आनी रगत सेवता, आमच्या जिवितांत परिवर्तन जाता. आनी हे हांगासर आतां आमी स्वर्गांत आसले भशेन आसा. ते मागीर आमी घरा वयता तेन्ना, कामाच्या जाग्यांनी वयता तेन्ना आमकां ही बेसांवां बी मेळ्ळ्यान ती दुसऱ्या थंय सेवूंक फावो. जेजूची कूड आनी रगत, जेजूची कूड उतराच्या वरवीं आमकां घोटाय दिता. सो जो संदेश आमकां मेळ्ळा तो दुसऱ्या थंय सेवूंक जेजूक आमची प्रत्येकांची गरज आसा.